दीस शुक्रार डिसेंबराची 12 तारीख 2025. गॉडलुपेच्या सायबिणीचे फेस्त. पहिल्या वाचक इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचक अध्याय 48 वळ 17 ते 19 पर्यंत. सर्वेस्पर तुजो सडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारां भाशेन. तुजी संतत रेंवे भशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेंव्याच्या कणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदिनसना पैंच जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 1 1 ते 2 3 4 आनी 6. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच सुभागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तो वाळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळां दिता. हाचीं पानां केदींच बावनात. हाणें हातीं घेतिल्लें सकडी सुफळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेतात तसले पोल म्हणयेत. नितीवंत वाट्यांनी चलतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नास जातात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सोमी येता ताका मेळोवंक फुडें सरा. तो सुतो शांतेचो कुंवर. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 16 ते 19 पर्यंत. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणालो, तर ही संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोब मान सांगतल्या भुरग्यां परी ती सरी. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नाचोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खाण पिवन नासता आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशापूत आयला, खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवडो, सुकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार ही दैवीक जणवाय सूख नातली म्हणून ती जास्त करण्यांनी रुजू जाता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आदिमागातावन मनशा जिवीत बदलूनच आयलां. एका संततीतावन आनी एक संततेक आमच्या आनी आमच्या मालकेड्या तशेंच नव्या पिळगे मदें जायतो फरक आसा. जशें आमी जियेता तशें तीं जियोंक नात. जिणेची साल बदलना. जिणे सालींत व्यत्यास आसा तरी सत तें सतच आनी वायट तें वायटच जावन उरलां. बरें जिवीत जियेल्ले आनी जियोवचे मनीस आसात आनी वायट खोटी वाट आपणायल्ले मनीसय आसात. पूण दैवीक जाणवाय जें कितें पवित्र पुस्तकांत उगडापें केलां आनी मालगड्यांनी आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितांत एक मार्गदर्शन जावंक पावलां.
पूण जो कोण ते मानून घेना तशी बेपारवो करता तो कश्टान सांपडटा. आयचे सुवातेंत जेन्ना जेजून लोकांक देवाच्या राज्याची शिकवण शिकयली, थोड्यांनी ताची बेपारवा केली. पातकांत, वायटांत, काळोखांत चलच्या लोकांक स्वता नितीचे वाटेन परतूंक देवान हर प्रयत्न केले. पूण लोकांन आपलें काळीज धारून केलें. आपले सालीचें समर्थन करच्याक एक नीब दिवन आपले खोटे वाटेन समून दवरून गेले. आमच्या जिणेक पवित्र पुस्तक आनी वडिलांचें मार्गदर्शन भोव गरजेचें. समाज, आचार, विचार, जीवनशैली बदलूंक पुरो, पूण सता नितीन बरी जिणी आमी जियेचे.